येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुर्येक पळय आयच्यो हेडलायन. 24 तारखेर सादर करतले अर्थसंकल्प. 16 एप्रिल मेरेन चलतले अधिवेशन. मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती. सुरावलीच्या शेतांत सापडली अनोळखी दादल्याची कूड. तकलेचेर आसा मोठी जखम. कोलवा पुलिसेन केलो पंचनामो. 20 आनी 21 मार्चाक झोडू येता पावस. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. वेळसाव क्लबाची गार्डियन एंजल्साचेर मात. म्हापशेच्या धुळे स्टेडियमाचेर रंगली मॅच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अर्थसंकल्प अधिवेशन 16 एप्रिल मेरेन चलतलें. अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जावन ह्याच अधिवेशनात संमत जातलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्य वेंचणूक आयुक्त नेमपाचो आदेश फाल्यां मेरेन येतलो अशें ताचें म्हणणें. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाविशीं मुख्यमंत्री आपले भुमिकेचेर ठाम आसा. पळयात तो कितें म्हणटा तें. सांगतल्यांचें सरकार आयकतलें तशें जावचें ना न्ही रे. तेका काही रुल्स आसा. ताज्या प्रमाणे जेन्ना असेंब्ली ऑलरेडी कॉल केली, समन केली असेंब्ली आनी वेजी समन फॉर ते प्रत्येक फावटी असेंब्ली बारीक येता. हे फावटी 13 दिसाची असेंब्ली चक्क एक दीस कॅन्सल अशें करून आनी एक दीस वाडयलो. म्हणजे कंटिन्युअसली 24 तारखेच्यान जवळपास 16 एप्रिल पर्यंत त्या लागलेले 2च दिसाची असेंब्ली घे म्हणून. फक्त 2 दिसाची घे आनी सगळं म्हणून लागलें. म्हाका खबर ना कित्याक तें. बजेट म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स ऑफ द असेंब्लीन जो बजेट आमी दिता हो स्टेटी खातीर आसा. आतां अजून काय फुडलें इलेक्शन केन्ना लागतलें कित्याक ते सगळे प्रेडिक्ट आतांच कित्याक करता ते. ओके, सगळो विचार करून असेंब्ली डिसायड केली. आतां फुडलें जे कितें येयला वॉट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू गो एड विथ दॅट. शेड्यूल आहा तशें जातलें असें. शेड्यूल आहा तशी जातली. बजेट 24 तारखेर म्हणटा पयले दिसा. फूल बजेट म्हणटा आनी फूल बजेट आमी डिमांड पासूय करून घेता. फाल्यां पर्यंत येवं शकतली. ओके. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वेंचणुकी उपरांत घेवचे अशी मागणी विरोधी पक्षान केल्या. बिजनेस एडवायजरी कमिटी आमी स्पिकराक रिक्वेस्ट केली की आतां इलेक्शन अजून काबार जावं ना. ह्या म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन काबार जाले बरोबर दुसरे 5 उरले ते म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शनाक 30 एप्रिलाचे पयलीं कंप्लीट करपा जाय असो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आहा. एनी टायम म्हणजे आज ऑलरेडी काल तांणी नोटिफिकेशन इश्यू केलां फॉर रिजर्वेशन्स. ते नोटिफिकेशन इश्यू जातकीर 8-10 दिसां भितर दे वील इश्यू अ नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन. तो इलेक्शन नोटिफिकेशन इश्यू केलें. सध्या 22-23 तारीख पर्यंत कोड आहा, कोड ऑफ कंडक्ट आहा. 24 तारखेच्यान किंवा 23 तारखेच्यान दुसरें नोटिफिकेशन जालें जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट वील कम इन टू प्रॅक्टीस. सो वॉट वी आर सजेस्टेड होल्डिंग एन असेंब्ली सेशन ड्युरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट इट सेल्फ अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ इलेक्टरल प्रॅक्टीस. वी आर गिवन इन रायटिंग ऑल्सो. वी आर गिवन इन रायटिंग टू द स्पीकर. be signed by me, Churchill Alema, Vijay Sardesai and Sudhin Dhawlikar. All सेशनूच फुडें व्हरचें विदाउट ऑल्टरिंग द क्वेश्चन बॅलट or any other business. Everybody is united, including Churchill has signed on this. So that way the spirit of the people to have unity, to oust this anti-people and undemocratic and communal and corrupt government is, I think, everybody knows it. Because if you are going to go against the trend, against the sentiment of the people, then you are going to also meet your political grave soon. आज आमी एक डिमांड केला की जे असेंब्ली आसा ताजे बजेट जे म्हणटा ते 24 तारखेक मांडचें. बजेट पास करून घेवचें आनी असेंब्ली मुखार धाडची. जी इलेक्शन आसा आमची त्या नंतर असेंब्ली घेवची अशें आमी मागलां. विच इज टर्न आउट बाय देम आनी त्या खातीर आमी मागीर मुखार वतले. लेटर करतले कोणा गव्हर्नरा, त्यानंतर स्टेट इलेक्शन कमिशनाक लेटर करतले. तांचो स्टेट इलेक्शन कमिशन आजून बसूना. त्या खातीर आमकां एट दीस मोमेंट वी कांट टेल एनीथिंग. ओके. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान शामचारी. रस्त्याची जाली अवतिका ही गोंयकारां खातीर नवी गजाल न्ही. पूण रस्त्या कुचीक चालू आशिल्ल्या कामांक लागून लोकांक चडूच त्रास जावपाक लागला. फातोड्या उदका पायपलायन घालपा खातीर चर मारिल्लो. पायपलायन घालून जाल्या, माती घालून चर बुजयली लेगीत, पूण अतिरिक्त माती तशीच पडून आसा. रस्त्यावेली फोंडकुलां ही एकूच समस्या ना. कितलेशेच फावटी रस्ते दुरुस्त जातात, पूण नव्यान दुरुस्त केल्ले रस्ते केबल आनी पायपलायनी घालपा खातीर परतून खणटात. देखून गुळगुळीत रस्त्यांचेर परतून फोंडकुलां पडटात. फातोड्याय तशेंच जाला.
पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणलेलो, पायपलायन घालून जाल्या, चर माती घालून बुजयला, पूण अतिरिक्त माती तशीच रस्त्या कुशीक पडून आसा. देखून चाळविल्ल्या थळाव्या लोकांनी कंत्राटदारा आड पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. कॉन्ट्रॅक्टरान ते पुरयला, ती माती आसा तशी सगळ्याक पुजायन दवरला. तें एक्चुली माती तेणें उबारून व्हरपा जाय आसलें, आनी उबारून न्ही, हें आतां कितें पुरयलें न्ही, तेजेर तेणें उदक घालपा जाय आसलें. तें माती बसपा, ही माती बसलो ना जाल्यार तो दामोर घातलो, तें दामोर भितर वयतलें एक पावसूय लागीं पावला. ओके, ते टेंडराचे कंडिशन्स आसता, ते कंडिशन्साचे एक कंडिशन म्हणटा तुवें अशें करून कितें काम केलें, इट शूड नॉट बी हॅम्परिंग द पब्लीक, एट द सेम टायम शूड नॉट पूट पब्लीक लायफ एंड प्रॉपर्टी एट रिस्क. आतां हें कितें जालां, हें दीस इज लायफ एंड प्रॉपर्टी एट रिस्क. दोन एक्सिडंट जाल्ले रातचे, 2 दिसाचे, पूण रातचे जाले अबावट 12:30 आतां हे एक्सिडंट मातशें माल पडलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? मनीस मेलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? कॉन्ट्रॅक्टर आपणाक हे पयशे गेलो, तेणें इवन रिफ्लेक्टीव टेप घालपा जाय ऑल एक्रॉस, की लोकांक कळपा जाय की बाबा हिंगा काम चालू आहा, हिंगा माती आहा, स्लीप जावपा शकता. ओके, रिफ्लेक्टीव टेप रातचे तेणें घालूंकूच जाय. हें कांय ना, आपणाक हे पयशे गेले, टेंडर गेले, काबार केलें, ते आस तशें सोडलें, लोक मोरून लोकांक कितें जावं तें आपणा पडलां. फातोर्डा पुलीस स्टेशनार हांवें कंप्लेन बरयला. ओके, आनी कंप्लेनाचे आय एम होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल PWD इंजिनियर, जो पळय हें सुपरवायज करपा जाय आसलो, कॉन्ट्रॅक्टर आनी तेंगे सुपरवायझर, तिनूय मनीस रिस्पॉन्सिबल. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सुरावलीच्या एका शेतान अनोळखी दादल्याची कूड सापडल्या. ताचे तकलेर मोठी जखम आसा. ही कूड सापडल्या थंयच्यान 100 मिटराचेर स्क्रॅप यार्ड आसा. 7 वर्सां आदीं ह्याच स्क्रॅप यार्डान दुहेरी खून जाल्लो. ह्या दादल्याची पिराय 40 ते 42 वर्सां आसूं येता असो अदमास आसा. कोलवा पुलीस घडणूक थळार पावल्यात. घडणुकेचो पंचनामो चालू आसा. डॉग स्क्वॉड आनी फिंगरप्रिंट तज्ञांक घडणूक थळार आफोवन घेतल्यात. मडगांवां DISPच्या नेतृत्वा कोलवा पुलीस निरीक्षक घडणुकेचो तपास करता. आज आमी आसात हे सुरावलेचो हें शेत. आज तुमी पळयतात हांगा 40 ते 45 वर्सांचो दादल्याचो आज मर्डर जाल्ले कडेन आसा. हो जो मर्डर जाल्लो मनीस आसा तो एक लेबर क्लास आसा. आनीक आज पळयतात कोलवा पुलीस आसा ते हांगा आतां पंचनाम करपा आयिल्ले कडेन आसा. ही सांगपाचें म्हणल्यार ह्या दिसांनी मर्डर ज्यो आसात त्यो खूब वाडत आसात. मर्डरीचो जो रेशो आसा तो खूब जाल्ले कडेन आसा. म्हणटकीर आज ह्या लेबराक खंय तरी मारला आनी हांगा हाडून उरयला. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ह्या 5-6 वर्सां पयलीं हो जो जागो आसा हे जे आमच्या फाटल्यान जो एक स्क्रॅपाचो जो अड्डो दिश्ट पडटा, ह्या स्क्रॅपा अड्ड्याचेर पयलीं 2 जाणांची मर्डर जाल्ली. आनीक 2 जाणांची मर्डर जाल्ले सुद्दां हेचे फाटल्यान त्या स्क्रॅपा अड्ड्याचेर कितल्योश्यो रेडी पडल्यो, रेड मारल्या आनी तितूंत जायते सामानूय धरलें, जें बऱ्या गाडयांचें सामान, JCBचें सामान हेंय धरलें. आज कोलवा पुलीस आसात ते हांगा इन्व्हेस्टिगेशन करतात. हांगा पंचनाम चालू आसा तेंचो. तुमी आज फाटल्यान पळयतात, पळय आमच्या फाटल्यान तुमी पळयात की आज हांगा पंचनाम चालू आसा. पुलिसे फुड्यान एक व्हडलें आव्हान आसा की ह्या मर्डर केल्ल्या एक्युजाक धरपाचो. आज आमी मागीर पळोवया की कशें कोलवा पुलीस ही मर्डरीची जी केस आसा ती कशी डिटेक्ट करता. ती आतांच आमकां मेळ्ळी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तांकां आज फिंगरप्रिंट्स आपयले कडेन आसात. तेजे फाटल्यान तेणी स्क्वॉड डॉगांक आपयल्यात. आतां हेजे वयल्यान कळटा की कोलवा पुलीस कितलो मुखार आसा ते. आमकां दिसता की कोलवा पुलीस जे आसात ते हेची इन्व्हेस्टिगेशन रोखडें करतले आनी बेगीच्या बेगीन हे जो कोणी मर्डर केला ते एक्युजाक धरतले म्हणून. सुरावली सावन गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. घटनेचें संरक्षण करपात अपयशीत हल्ल्याचो आरोप करीत काँग्रेसीन कायदो सचिव चोखाराम गर्गाचेर फोग काडलो. ताका काडून उडोवपाची मागणी ताणें केल्या. दुसरे वटेन पालिका वेंचणुके खातीर प्रचार नेटान चालू आसा. राज्य वेंचणूक आयुक्त पदाचेर आसतना घातिल्ल्या घोळाक लागून कायदो सचिव चोखाराम गर्ग हांच्या आड काँग्रेसीन केंद्रीय घर सचिवा कडेन कागाळ केल्या. कश्यो इल्लिगलिटीज एक IAS ऑफिसर चोखाराम गर्ग आमकां लज दिसता. एक्चुअली वी आर अशेम्ड टू कॉल हिम द IAS ऑफिसर. इज अनफीट टू बी कॉल्ड एज
IAS ऑफिसर आनी तेणें एक IAS जो फ्रेटर्निटी आसा तांकां लज केल्यात. पणजे महानगरपालिके खातीर पॅनल जाहीर केल्ल्या आमी पणजेकार पॅनलान आपलो जाहीरनामो उजवाडाक हाडलो. आज पणजेकार खुश जाल्ले आसा की पहिल्यांदा राजकारण सगळे सायडीक दवरून आज लोकांचो एक पॅनल, तो एक चॉयस, तो एक विकल्प तांच्या फुडें आसा आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा. महानगरपालिके खातीर उमेदवारी दाखल केल्ल्या अपक्ष उमेदवारांनी रायबंदर वाठारात प्रचार केलो. ठरोवपाचें कारण म्हटल्यार यूथ आनी आमचे सगळे गांवचे सपोर्टर्स फुडें येवन जे गांवांत कांयच डेव्हलपमेंट जावना लास्ट 15 वर्सां तरी पळोवंक गेल्यार, म्हटल्यार जी इजी सोपीशी कामां जी CCPच्या अंडर एक कॉर्पोरेटर करूंक शकता तसली कामां सगळे यूथ ह्या फाटी फुडें सरून म्हणपालें नितीन तूं फुडें सर आमी तुज्या फाटल्यान आसा आनी लेट्स गेट समथींग डेव्हलप. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिक्स. बस्तोडा गिरी हायवेर जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात अलाउद्दीन मानकुट्टी हाका जाग्यारूच मरण आयलें. तशेंच बाळ्ळी काणकोण राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातात बापूय आनी चल्याक गंभीर दुखापत जाल्या. दुचाकी आनी कंटेनरा मदीं हो अपघात जाल्लो. कंटेनराच्या टायरा पोंदात सांपडून अलाउद्दीनाक मरण आयलें. मोटारसायकल क्रमांक J09F1262 आनी कर्नाटक पासिंग आशिल्ले K02MQ 8450 कारी मदीं हो अपघात जालो. पुलिसांनी घडणूक थळार धांव मारून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. गोवा जवळ जवळ 8:30 सुमार जालो. गेल्या मारुती देवळा मुखार म्हणजे हांगा पयलीं एक्सिडेंट जाल्ले लोक साल्वार जाले. ब्रह्म्याची बाळ्ळीकांनी लोकांनी मारुती स्किपार पूण इतलो जालो की बॉम्ब स्फोट जाल्ल्या भशेन जालो. आनी कारवारच्यान गाडी येताली आनी आमकां किल्लेच कोण भरूंक मोटरसायकल अशी जाली की इतलो स्फोट जालो की तागे गाडये मुखार किल जाले. दोगांयली मिस्टेक आहा. दोगांयली कित्याक म्हणल्यार हांव कायते म्हणलो की आनी सरकारान आमकां प्रयत्न केल्यात पूण बांदकाम जाता रस्त्यार आनी आमकां जाय कितें हायवे सारको जावपाक बायपास ऑब्जेक्शन बी नासतना कोणाक कितें आसता सेटलमेंट जावचें रस्त्याचेर आनी हो नॅशनल हायवे बरो ही सारकी नॅशनल आनी ल्हानांतल्यान 60 वर्स 65 जाली डिपार्टमेंटाक की सरकाराक हांव दोश ना लोकांक दोश ना कोणाली अडचणी बी आहात जाल्यार त्यो बांदकामां बाकीच्यो ते सेटलमेंट सरकारान करचे आनी हे हांगा आसा सुदारणा जावचो रस्तो देखीन हें करचो आनी ट्राफीक जर जाल्या कित्याक म्हणजे कारवारचो लोक सगळे पणजे मडगांव बॉम्बे वता मैन हो रस्तो मातसो जावची कित्याक रोड हो ल्हान आसा. रोड ल्हान आहा की अशी आहा रस्तो आमकां बसून मारुती जाता हेवटे वचपाक क्रॉस करपाक त्रास जाता. कळ्ळें रूंद करचो रूंद करचो जाता बेगीन कितें केलो कोणाचो प्रॉब्लेम आहा कोणा पयशे जाल्यार सरकारान मिली हे दिवचे. हांव सरकारा कडना लोकांक काय म्हणना कित्याक म्हणल्यार आमगे एक सामाजीक बेस्ट हांव हे म्हाका दिसता. नॅशनल हायवे 17चेर आज एक्सिडेंट जाला. एक कर्नाटका कार आनी एक मोटरसायकल. हो रोड असो आसा की कितली तरी वर्सां जालीं हो रोड वायडनींग जाल्लो ना अजून पर्यंत. तसोच आसा कितली वर्सां जालीं आतां. आमी आतां ल्हान आसल्या इतले व्हडले जाल्या तसोच आहा रोड आनी बायपास करूं सोदता बायपास करात तुमी आमकां प्रॉब्लेम ना पूण हो रोड आनी मातसो वायडनींग करपाक जाय आसलो तो तुमी करना अजून पर्यंत. तो करचो म्हणून हे एक्सिडेंट जावन इतली जाता आतां. ते मातशें रोड वायडनींग केल्लो आसलो जाल्यार एक्सिडेंट मातशें कमी जाता आसलेले. आज कितली जाण इंजर्ड जाले? आतां एक ह्या मोटरसायकलीचेर एक बापूय आनी एक चेडो आसलेलो तो तांकां दोगांक मार लागला. तांकां दोगांक मडगांव व्हेल्यात आनी कार आतां ती पळय डॅमेज जावन थंय सायडी आसा आनी मोटरसायकल बीन डॅमेज जाल्या भरपूर. गोवा 365 खातीर बाळ्ळीच्यान रमेश नायक रावत. मनोहर भाई तत्वनिश्ठ आशिल्ले. तांचे कडेन गोंयचे उदरगतीची दूरदृश्टी आशिल्ली. आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात तांणी सदांच मनीसबळ उदरगतीचेर भर दिलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या पुण्यतिथी निमतान तो उलयतालो. गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची बुधवारा पुण्यतीथ. मिरामार आशिल्ल्या पर्रीकाराचे स्मृती थळार वचून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री, आमदार आनी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ताका मानवंदना दिली. पर्रीकाराचे पुण्यतिथ निमतान भाजपा कार्यालयातय खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. भाजपा फुडाऱ्यांनी पर्रीकाराच्या फोटवाक फुलां घालून ताका आर्गां ओंपली.
स्वर्गस्थ मनोहर पर्रीकराचे पुण्यतिथी निमतान तांचेर बरयल्ल्या एक मनोहर कथा हे पुस्तक उजवाडाक हाडलें. पणजे महानगरपालिके खातीर पॅनल जाहीर केल्ल्या पणजेकार पॅनलानय मनोहर पर्रीकराक आर्गां ओंपली. पळयात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी विल्यम रॉड्रिक्स. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत वेगवेगळे कडेन कोरोना लसीकरण मोहीम चालू आसा, पूण मोहिमेक जसो प्रतिसाद मेळपाक जाय तसो मेळना. लोकांचो प्रतिसाद पळोवन आतां कुट्टाळच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रान गांवांत वचून लसीकरण मोहीम राबोवपाचें थारायलां. लोक लसीकरण मोहिमेत वांटो न घेवपाची वेगवेगळी कारणां आसात. भलायकी अधिकाऱ्यान सांगलें. पळयात ती कितें म्हणटा ती. As of now, we get around 50 to 60 people per day, but we would like more people because we can give vaccination up to 100 people per day we can give. So, in fact, the thing is, we have asked the panchayats and sarpanches and all in asking them to help us. They are doing it. Because of them, we are getting people are getting to know. Only problem, this becomes a remote area, so that's why people do not know that there is a vaccination program at RMD Sakwar. So if at all the news comes to people, we have demarcated area, and we have kept 3 rooms, one for registration, one for vaccination and observation. Even in the observation, one of our medical officers, that is the MBBS doctor, is always there in case any problem is there. As of now, we have vaccinated around 931 because we get less number of people, but we have not had any side effects as such. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. वेळसाव क्लबान गार्डियन्स एंजल्साक 1-0 गोलान हारयलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. गार्डियन एंजल्सान सुरवेक आक्रमक खेळ केलो. 8व्या मिनटाक गार्डियन एंजल्साच्या पेनेस्टन बार्रेटोन मारिल्लो बॉल वेळसावच्या गोलकीपरान आडायलो. उपरांत वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबान आपलो स्वाभावीक खेळ केलो. तांच्या टायसन कार्वालोक गोल करपाची संद आशिल्ली. ताणें मारिल्लो बॉल गोल जाळयेचो वेध घेवपाक शकलो ना. 44व्या मिनटाक सॅनलोन कार्दोजोन गोल करून वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिल्ली. उपरांत गार्डियन एंजल्सान बरोबरी सादपा खातीर यत्न केले, पूण तांकां यश आयलें ना. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. बुधवारा वातावरण सामान्यच आशिल्लें. तापमानात व्हडलोसो फरक जाणवलो ना, पूण 20 ते 21 मार्चाक पावस पडूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. तशेंच चडावत तापमानात 1 डिग्रीन वाड जातली अशें हवामान खात्यान म्हटलां. गोंयभर वातावरण निवळ आशिल्लें. उण्या आनी चडावत तापमानात तितलोसो फरक दिसून आयलो ना. पणजेन सगळ्यांत उणें 25.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां 33.8 डिग्री सेल्सियस चडावत तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.